दिवचल तालुक्यांतल्या नागरी आनी गुन्यांवकारी न्यायालय इमारतीच्या स्लॅबाचे सिमिटाचे कुडके पडप चालूच आसा। काल मंगळारा कोर्टाच्या वरांड्यान सिमिटाचे कुडके कोसळ्ळे। मात दनपारा जेवणाच्या वेळार न्यायालयांत गर्दी नाशिल्ल्यान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना। सध्या हो वरांडो बंद केल्लो आसा। गळटेचे ग्रहण लागिल्ले दिवचलचे दिवाणी आनी फौजदारी न्यायालय इमारतीक सध्या वायट दीस आयिल्ले आसात। हे इमारतीची दिसान दीस अवतिकाय जायत आसा। ही इमारत सामकी कमकुवत जाल्ल्यान हे इमारतीचे सुरक्षेचो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा। फाटल्या 2-3 वर्सां प्रमाण हे इमारतीत अंदूय पावसाची गळटी जाता। ही गळटी आडोवपा खातीर अंदूय ह्या इमारतीच्या पाख्याचेर प्लास्टीक घाला, मात ताचो कांयच उपेग जायना अशें दिसून येता। काल मंगळारा ह्या कोर्टात कडेन वचपी वरांड्यात इमारतीच्या पाख्याच्या स्लॅबाचे सिमिटाचे कुडके कोसळपाचो प्रकार घडलो। 2003 वर्सा हे इमारतीक जोडून विस्तारीत काम केल्ले आसा, मात मूळ इमारतीची डागडुजी करपा कडेन लक्ष दिल्ले ना। ताका लागून ही इमारत दिसान दीस कमकुवत जायत आसा। ती तपासात आनी फावो ती डागडुजी करात अशे निर्देश दिल्ले। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।